बाळे हांगासर बालरथ बशीचो भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघाताची चौकशी करपाचो आदेश आतां दिलेलो आसा आनी सरकार बालरथा खातीर शैक्षणीक वेवस्थापनाक अनुदान दिता। देखून बालरथ बशीचो सांबाळ करपाची जापसालदारकी शैक्षणीक वेवस्थापनाची आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। बालरथ बशीक बाळे हांगासर भिरांकूळ अपघात जालो। बशीचे स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात जाल्ल्याचें कळटा। ह्या अपघातात 4 विद्यार्थ्यांक दुखापत जाल्या, तातूंतले 2 जाण गंभीर आसात। उपचारा खातीर तांकां मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती लेगीत केलेले आसा। आयज बेरेस्तारा बालरथ बशीक बाळे हांगासर भिरांकूळ अपघात जालो। ते बशीचे स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान हो अपघात जालो। 4 विद्यार्थ्यांक गंभीर दुखापत जाल्या हे एक्सिडंटान अशी बातमी मुखार आयली। तातूंतले 2 जाण जे आसात विद्यार्थी ते गंभीर जखमी जाले। उपचारा खातीर तांकां मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले। बाळे बालरथ बशीचो भिरांकूळ जाले उपरांत अपघाताची चौकशी करपाचो आदेश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलेले आसा। तशेंच सरकार बालरथां खातीर शैक्षणीक वेवस्थापनाक अनुदान दितात। देखून बालरथ बशीचो जो आसा तो सांबाळ करपाची जापसालदारकी शैक्षणीक वेवस्थापनाची आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलां। फाटीं गोंयभर गाजलेल्या तनुजा नायक ह्या खून प्रकरणात तनुजाचो घोव आतिश नायकाची निर्दोश सुटका जाल्ली आसा। फोंड्याच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान ह्या विशीं निवाडो दिलो। फाटीं हे प्रकरण गोंयभर गाजिल्ले तनुजा नायक हाचो खून जाल्ल्याची बातमी मुखार आयिल्ली। ह्या प्रकरणात तनुजाचो जो घोव आसा आतिश नायक ताची निर्दोश सुटका जाल्ली आसा। फोंड्याच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान ह्या विशीं निवाडो दिला। आग्वाद किल्ल्याच्या जेलींत इव्हेंट चलतात अशी म्हायती मुखार आयली। इव्हेंट चलतात ते चलतात, पूण हे एक दाय स्थळ आनी हांगासर एक म्हादेवाचे बारीकशे घुमटी आशिल्ली, देवूळ आशिल्लें आनी ह्या इव्हेंटाक लागून थंय आशिल्ल्या शंकराच्या मुर्तीचेर अन्याय जाता अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा। ह्यान फुडें जर देवाच्या मुर्तीचेर कसलोय अन्याय जालो जाल्यार आमी ओग्गी रावचे नात अशी शिटकावणी कांदोळेच्या थळाव्यांनी दिला। तशेंच बजरंग दळाच्या कार्यकर्त्यांनी शिटकावणी दिलेली आसा। ही घुमटी आशिल्ली ती एका प्रायवेट इव्हेंटा खातीर बंद केल्ली आनी त्याच बरोबर आशी कुशीक नाका जाल्ले प्रकरण चलतालें म्हटल्यार थंय चिकन मटन अशें मांसाची स्टॉलां आशिल्लीं आनी हे इव्हेंट थंय चालू आशिल्ले। ही प्रायवेट इव्हेंटां अशा दाय स्थळांचेर जाता हाका लागून थळाव्यांनी थंय विरोध केलेलो आसा। लोकांनी येवन थंय शिटकावणी लेगीत दिला की अशा जाग्यांचेर आमी देवळां उद्ध्वस्त करपाक दिवचे नात। खाजनगुंडो पारसे वाठार सुशोभीकरण केल्लो आसतनाच रातच्या वेळार पर्यटक तशेंच तरणाटे सोरोप येवन बाटल्यो ह्या जाग्याचेर उडयतात आनी हाका लागून हो जागो जो आसा तो सामको विद्रूप जालेलो आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। सरकार आपले तरेन बरे प्रकल्प राबयता, पूण हाचो सांबाळ करप दर एकल्याची जबाबदारी आसता। देखून ह्या वाठारांत पुलीस बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा। खाजनगुंडो पारसे वाठार सुशोभीकरण केल्लो आसतनाच हांगासर आतां बुरशेपणां पातळिल्ल्याची ही बातमी मुखार आयला। लोक सोरो पितात, रातचे हांगासर कितें करतात, सोरो पिवन बसतात, ताका लागून हो जागो जो आसा तो बुरसो जायत जाल्लेलो आसा, विद्रूप जायत चल्लेलो आसा। सरकार आपले तरेन बरे प्रकल्प हाडपाक सोदता, नितळसाण करतात, सुशोभीकरण करता, पूण दर एकल्याची जबाबदारी आसता की हो वाठार जो आसा आपलो तो सांबाळपाचो, पूण हांगासर बुरशेपणां जाता।
प्रशासन हे कायद्या प्रमाणे चलोवपाक जाय जशें हांव चलयतां अशें मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी गौरीश साखवाळकार हाणें सांगलें. कायद्या भायर वचून कितें केलां जाल्यार नगराध्यक्षान सांगचें अशें मुख्य अधिकाऱ्याचें म्हणणें आसा. सोनसड्या वयल्या कोयराचें घाणयारें उदक मडगांव कुडतरेच्या रस्त्यार व्हांवतालें. ह्या उदकाक लागून 3 अपघातूय जाल्ले. ह्या सगळ्या घडणुकेक मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याक दोश दिता, पूण पालिकेचो मुख्य अधिकारी म्हणटा प्रशासन कायद्यान वागता. ह्यान फुडें अश्यो घडणुक्यो जावच्यो ना अशें उतर मुख्य अधिकारी गौरीश साखवाळकारान दिलां. गोंयांत अपघातांचें सत्र चालूच आसा. सध्या डिसेंबर म्हयनो आयिल्ल्या कारणान प्रत्येकान दर एकल्यान जतनाय घेवपाची गरज आसा. पाणसुले धारबांदोडा हांगा जंक्शनाचेर बुधवारा राती कडेन एक दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी सुदेश गांवकर आनी सादीक शेख हांकां गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांकां मागीर गोमेकार उपचारा खातीर धाडले. गोंयांत जावपी पर्पल फेस्ट 8 ते 13 जानेवारी मेरेन जातलें आनी फाटल्या वर्सा ते ESGन जाल्लें अंदू पर्पल फेस्टाचें आयोजन कला अकादमीत केलेलें आसा. ह्या पर्पल फेस्टांत गोंया सयत देशांतले NGO हांगासर वांटो घेतले अशी माहिती दिव्यांगाचो आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार हाणें दिला. हे पर्पल फेस्ट दुसऱ्या फावटी गोंयांत आयोजन केलेलें आसा. 8 ते 13 जानेवारी मेरेन हे पर्पल फेस्ट गोंयांत जातले. पोरूचे जे पर्पल फेस्ट जाल्ले ते ESGन जाल्ले. कला अकादमीचें काम चालू आशिल्ल्या कारणान कला अकादमी नुतनीकरण जायत आशिल्ल्या कारणान हे ESGन जाल्लेले ते पर्पल फेस्ट अंदू कला अकादमीत आयोजीत केल्लेले आसा. तशेंच ह्या पर्पल फेस्टांत जे आसा ते गोंया सयत देशांतले NGO हांगासर वांटो घेतले अशी माहिती दिव्यांगाचो आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हाणें दिलेली आसा. वास्को जाल्लो सिलिंडर ब्लास्ट हो अपघात नासून घातपाताचो प्रकार आशिल्ल्याचो दुबाव समाज वावुरपी आवडा विएगासान केला. सध्या हो जो उलयता तो ह्या अपघातांत ह्या घातपातांत जी मरण आयिल्ली बायल तिचो हो भाव उलयता. त्या भावाचें म्हणणें आसा की आपल्या भयणी कडेन हुंडो मागपाचो प्रकार घडिल्लो आनी जबरदस्ती हो हुंडो मागपाचो प्रकार तिच्या घोवा कडल्यान चालू आशिल्लो. ताका लागून आपल्या भयणीक घातपात करून हो सिलिंडर स्फोट करून अपघात नासून हो घातपाताचो प्रकरण आशिल्ल्याचो त्या मरण पाविल्ल्या बायलेचो हो भाव सांगता. तशेंच समाज वावुरपी आवडा विएगासान लेगीत असो अदमास उक्तायला, असो आरोप केला की डावरीक लागून ताणें हो खून केल्लेलो आसा. दुसरे वटेन ब्लास्टान मरण आयिल्ल्या बायलेच्या भावानूय हो घातपाताचो दुबाव उक्तायल्लो आसा. ह्या प्रकरणाची CBI चवकशी जावची अशी तांची मागणी आसा. कसल्याच कायदेशीर डॉक्युमेंटा शिवाय म्हापशांत घुसखोरी करपाचो यत्न करपी बांगलादेशी नागरिकाक म्हापशा पुलिसांनी अटक केल्या. मोहम्मद जहांगीर मोंडल अशें ताचें नांव जावन आसा. मोहम्मद जहांगीर मोंडल हाचे आड 1946च्या पासपोर्ट अधिनियम कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. ह्यान आदीं ताका बेकायदेशीरपणान भारतांत प्रवेश करपाक लागून अटक जाल्ली तेन्ना ताका बांगलादेशांत डिपोर्ट केल्लो.
पहिले बुलबुल इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत 9 ते 13 जानेवारी ह्या कालांत आयोजीत जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. ह्या महोत्सवा खातीर 26 शाळांतल्यान 8,000 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केल्या, जाल्यार नोंदणी ह्यान फुडें महोत्सव सुरू जावच्या पयलीं सुरू आसतली. मडगांवां रवींद्र भवनांत हो महोत्सव जातलो. रामायण तशेंच महाभारता विशीं तशेंच हेर अशी वट्ट 55 परस चड फिल्मां ह्या महोत्सवात भुरग्यांक दाखयतले. तशेंच सिनेमे निर्मिती, सिनेमाची गोडी, सिनेमाचे तंत्र ह्या विशीं विद्यार्थ्यांक ह्या महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान शिकयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. उझबेकिस्तानासावन पयले चार्टर विमान आयज गोंयां पावले. 64 पर्यटक घेवन हे चार्टर विमान गोंयां आयिल्ले आसा. गोंयचो पर्यटन हंगाम सोंपा मेरेन उझबेकिस्तानासावन आनीक 16 चार्टर फ्लायटांनी पर्यटक येतले अशी माहिती पर्यटन खात्या कडल्यान मेळिल्ली आसा. गोंयांत बऱ्या दर्जाचे पर्यटक येवचे म्हणून गोंय पर्यटन खातें काम करता अशी माहिती ह्या वेळार पर्यटन खात्याचो अधिकारी दीपक नार्वेकारान दिली. दक्षिण गोंयांतल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक हांव इत्सूक आसा अशें विधान काँग्रेस फुडारी कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीसान केला. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन उमेदवारी अर्ज भरना आनी काँग्रेस पक्षाक नवो फेस हाडपाचो आसा जाल्यार पक्षाचो निर्णय म्हाका मान्य आसा अशें कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हाणें आपली इच्छा व्यक्त केलेली आसा. खरीप भात पिकाचो हंगाम सोंपिल्ल्यान आतां शेतकारांनी वायगण शेताच्या कामाक हात घातला. दिवचल तालुक्यांतल्या मया, सुर्ला, पिळगांव आनी हेर कांय थारावीक गांवांनी वायगण शेती करतात. मये, सुर्ला सयत हेर कांय वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी सध्या मशागतीची कामां हातांत घेतल्यात. शेतजमीन नितळ आनी नांगरपाच्या कामाक सध्या शेतकारांनी हात लायिल्लो हांगासर दिश्टी पडटा. जीएसटी परिशदेचो वांगडी माविन गुदिन्होक पदांत बढती मेळ्ळ्या. जीएसटी परिशदेन फेरबदल करपा खातीर परिशदेंतल्या मंत्र्यांच्या गटात फेररचना केल्या. ह्या फेररचनेत मंत्री माविन गुदिन्होक बढती दिवन तांचे पद गटांतल्या दुसऱ्या सुवातेर आयला. समन्वयक सुरेश कुमार खन्ना उपरांत दुसरे नांव वांगडी म्हणून माविन गुदिन्होचे आयिल्ले आसा.
तेलंगणात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसीच्या यशा उपरांत रेड्डी हांणी आयज तेलंगणाच्या मुख्यमंत्री पदाची आनी भट्टी विक्रमार्क मल्लू हाणें उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री हाणें तशेंच हेर 11 आमदारांनी लेगीत मंत्रीपदाची शपथ घेतिल्ली आसा. दनपारां 1:04 भव्य एलबी स्टेडियमात शपथविधी सुवाळो पार पडलो. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्यो अध्यक्षा सोनिया गांधी, काँग्रेसीचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांच्या सयत काँग्रेसीचे वरिष्ठ नेते ह्या सुवाळ्यात उपस्थित आशिल्ले. इस्रोन चंद्रयान 3चे प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्राच्या कक्षेंतल्यान पृथ्वीच्या कक्षेत यशस्वीरित्या स्थलांतरीत केल्ले आसा. ह्या उपरांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें बुधवारा ह्या बाबतींत सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्साचेर हो भारताच्या भविश्यांतलो अंतराळांतल्या प्रयत्नां बाबतींत आनी अंतराळांतल्या प्रयत्नां खातीर एक मोठें यश आशिल्ला अशें म्हटलें. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्साचेर केल्ल्या पोस्टात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलें की इस्रोचे अभिनंदन आसा. 2040 मेरेन एक भारतीय नागरिकाक चंद्राचेर धाडपाचो विचार आसा अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन उलोवप केल्लें आसा. महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर हांगासर शिंयाळी अधिवेशन सुरू जाल्लें आसा. ह्या अधिवेशनात राज्याचे दोनूय सभागृह विधानसभा आनी विधान परिषद समाविष्ट जाल्ले आसा. नागपुरात दर वर्सा नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारीत हे आयोजीत केले वता. नागपूर ही राज्याची उपराजधानी आसा. नागपूर शहर फक्त भौगोलिक कारणाक लागूनच न्हय तर सांस्कृतिक, इतिहासीक, उद्योगीक, साहित्यीक, राजकीय आनी सामाजीक घडामोडींक लागून खूब एग्रेसेर अशें आसा. 1831 नागपूर प्रांताक मध्य प्रांत जोडलो आनी नागपुराक मध्य प्रांताची राजधानी केली. केंद्र सरकार सरकारी कंपनीतली हिस्सेदारी विकपाच्या तयारीत आसा. रेल्वे संबंधित कंपनी आयरकॉन इंटरनॅशनला मदीं 8% स्टेक विकलो वतलो. इरकॉन इंटरनॅशनलच्या शेअर्सां मदीं 9% मेरेन घसरण जाला. त्या फाटलें कारण म्हणजे भारत सरकार कंपनीचे 7 ते 8 डिसेंबर दरम्यान OFS म्हटल्यार ऑफर फॉर सेलच्या माध्यमांतल्यान आयरकॉन इंटरनॅशनलाक 8% म्हणजेच 7.52 कोटी शेअर्साची विक्री करता. सलग 2 दीस भांगराच्या दरात घसरण जाल्या. ह्या उपरांत बेरेस्तारा भांगराच्या दरात मातशी वाड जाली. सोमारा भांगराचे दर वयर पाविल्ले त्या उपरांत मंगळारा आनी बुधवारा 2 दीस भांगराच्या दरात घसरण जाली. 24 कॅरेट भांगराच्या दरात 100 रुपयांची वाड दिसून आयला. भांगराचे दर 63,000 रुपयांच्या सकयल आसा. चांदीच्या दरात घसरण कायम आसा. 80,000 रुपयांचो दर पार केल्या उपरांत चांदीचो दर 77,200 रुपयांचेर आसा. 2 दिसांच्या घसरणी उपरांत भांगराचे दर मातशे वाडिल्ले आसा.
चायनात कांय दिसांपासून थैमान घातिल्ल्या मायक्रोप्लाज्मा निमोनिया ह्या बॅक्टेरियाची लागण जाल्ले 7 रुग्ण जे आसा ते दिल्लीत एम्स हांगासर दाखल जाले अशी वावडी पातळिल्ली असो दावो कांय रिपोर्ट्सां मदीं लेगीत उल्लेख केल्लो. मात हो दावो फटींग आशिल्ल्याचें केंद्र सरकारान स्पश्ट केला. केंद्र सरकाराच्या स्पश्टीकरणा उपरांत एम्स रुग्णालयांतले लेगीत अशें कांयच नाशिल्ल्याचो निवाडो तांच्यांनी मुखार दवरिल्लो आसा. हे चायनांतले जे फाटीं नेवो व्हायरस येयल्लो आसा मायक्रोप्लाज्मा निमोनिया म्हणून तेजी लागण जाल्ले 7 रुग्ण दिल्ली एम्स हांगासर दाखल जाले अशी बेश्टी वावडी पातळिल्ली हो दावो फटींग आसा. केंद्र सरकाराच्या स्पश्टीकरणा उपरांत एम्स रुग्णालयांत अशे खंयचेच मरीज येयल्ले ना असो दावो केल्लो आसा. उत्तर प्रदेशात तब्बल 80 मद्रासांक मेळिल्ल्या 100 कोटी रुपयांच्या फंडिंगा उपरांत राज्य सरकारान SIT नेमपाचो निर्णय घेतला. ह्या मद्रासांक फाटल्या 2 वर्सांत खुबशा देशांतल्यान मेळिल्ले दान 100 कोटी आसा. ह्या प्रकरणात एक वरिष्ठ अधिकाऱ्यान सांगिल्ले आसा की ज्या मुख्य मद्रासा कडल्यान इतर मद्रासांक आर्थीक फंडिंग जालेली आसा त्याचो तपास SIT करता. SIT टीमचे नेतृत्व अतिरिक्त पुलीस महासंचालक मोहित अगरवाल हे करता. अगरवाल हांणी सांगिल्ला की उत्तर प्रदेशात लागीं 24,000 मद्रासा आसात, जातूंत 16,500 पेक्षा चड मद्राशांक शिक्षण महामंडळा कडल्यान मान्यताय लेगीत मेळिल्ली आसा. परदेशांतल्यान मेळिल्लो पयसो कशा प्रकारे खर्च जाला हाचो तपास ते करतात अशें तांच्यांनी म्हायती दिल्या. डिलिव्हरी स्टार्टअप कंपनी डन्झो हांच्यांनी कर्मचाऱ्यांक नोव्हेंबर म्हयन्याचो पगार दिवंक ना. ह्या वर्साच्या सुरवातीक डन्झो कंपनीचेर रेव्हेन्यू फायनान्सिंग फर्म करार केल्लो, पूण तरी कंपनी आर्थीक संकश्टाचो सध्या सामनो करता. सप्तकाच्या सुरवेक कंपनीन कर्मचाऱ्यांक सांगिल्लें की आमकां आमच्या गुंतवणूकदारां कडल्यान अविश्वास मेळिल्ले आसा. ताका लागून फुडच्या आठवड्या मेरेन आमकां आवश्यक निधी पाविल्लो ना, ताका लागून तुमचो पेमेंट जो आसा तो मातसो स्थगीत दवरलेलो आसा. आमकां निधी मेळटाच नोव्हेंबराचें वेतन नोव्हेंबराचो पगार आमी तुमकां दितले अशें डन्झो ह्या कंपनीन ह्या कामगारांक सांगलां. सकाळी कुंकळ्ळी वाठारांतल्या एका शाळेच्या बालरथ बसीक भयंकर अपघात जाल्लो. बशीत 34 विद्यार्थी आशिल्ले, 14 जखमी जाल्यात, तातूंतले 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ले आसा. बालरथ बसीचे ऑडिट करपाची मागणी युरी आलेमावान केलेली आसा. बालरथाचे स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान बाळ्ळी हो अपघात जालो. देखून सरकारान आतां तरी शिक्षणीक सुविधा कडेन लक्ष दिवचें, शाळेच्यो बशी, शाळेची इमारती देखरेखीचेर बेगोबेग लक्ष दिवचें, बाळे भलायकी केंद्रांत दोतोर आनी सुविधांची उदरगत करपाची गरज आसा अशें युरी आलेमावान म्हटलां. आग्वाद किल्ल्यात आशिल्ल्या महादेवाच्या घुमटेचो प्रसंग काल रात्री उप्राशिल्लो. आग्वाद किल्ल्या कुशीकची महादेवाची घुमटी धापून दवरप्यांचेर कायदेशीर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. घुमटी धापून दवरपाच्या विशया वयल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो. ही घुमटी धापून दवरप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली. ह्या फाटभुंयेर सुभाषान ही शिटकावणी दिलेली आसा.